मगोच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयज शिवर्तमान जावन आसा जुवांची 15वी चीट, वोड 26, ते जुवांची 16वी चीट, वोड 4. आनी आयच्या शिवर्तमानान जेजू शिसांक म्हणटा. तो म्हणटा, पवित्र ओचमो जो बापा कडसून येतलो, तो जेन्ना येतोस ह्या संवसारान शिसा कडेन, तो सगळें जें सत आहा तें तो आमच्या शिसांक शिकयतलो. आनी तो म्हणटा की पवित्र ओचमो असली शिकवण दितलो आनी जें जेजून सगळें सांगलां तें ताका सत म्हणून तो ताका कोडीत कोत्तलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू तांकां आपल्या शिसांक हें म्हणटा, तो म्हणटा तुमी सत म्हणटले, तुमी सत सांगतले जेन्ना पवित्र ओचमो येतलो. आनी जें पवित्र ओचमो सांगता आनी तुमी सांगता तें एक जातलें. ताचे फुडें कितें म्हणटा जेजू? तो म्हणटा हे दीस येतले की लोक तुका सिनोगॉगांतल्यान भायर काडटले आनी लोक समजतले की तुका जेशी मारून तुका वायट करून ते देवाक वाखाणणी कोत्तात म्हणून. आनी म्हणटा जेजू की जेन्ना ताजें शिवर्तमान बरी खबर परगट जातली, तेन्ना लोक इतलो रागार जातलो, इतलें वायट कोत्तलो ज्या लोकांक देवाचें उतर परगट कोत्ता, की तांकां जिवेशी मारपाक पूण ते तयार जातले. आनी जेजू म्हणटा आपल्या शिसांक, तो म्हणटा हांव तुमकां ह्यो सगल्यो वस्तू, कसल्यो वस्तू की पवित्र ओचमो येतलो आनी सत उलयतलो. आनी तुमी जेन्ना पवित्र ओचमो येतकूच तुमी परगट कोत्तले म्हजें उतर, तेन्ना तुका लोक वायट कोत्तले, जेशी मारतले आनी समजतले की तुमकां मारून ते व्हडलें काम कोत्ता म्हणून, देवाक परगट कोत्ता म्हणून, देवाची वाखाणणी कोत्ता म्हणून. आनी जेजू ताका पयलेंच सांगता, हांव तुमकां हें सगळें जें घडपाचें आहा तें तुमकां पयलेंच सांगता. कित्याक जेन्ना तें घडटलें तेन्ना तुमकां कळटलें की हांवें खरेंच तुमकां पयलेंच सांगून दिलां आनी तुमी कसलीच भिरांत घेनाकात, कसलेच हुस्के घेनाकात. कित्याक असल्यो घडण्यो आसपाच्यो आहात, आसतल्यो असल्यो घडण्यो, असल्यो वस्तू जातल्यो जिवितान. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा असलो टायम येतलो, असलो वेळ येतलो जेन्ना सगळें वायट, सगल्यो वायट कोन्यो ज्या लोकांक देवाचें उतर परगट करतल्यांक, तो म्हणटा हांव तुमकां पयलेंच सांगता, जो मनीस देवाचें उतर परगट करता ताजे विरुद्ध लोक येतलो, ताका भायर कोत्तलो, अशें कोत्तलो, तशें कोत्तलो, खूब वस्तू जातल्यो अश्यो. आनी ह्या उतरा प्रमाणें आमकां कितें कळटा भाव भयणीनो? ह्या उतरा प्रमाणें आमकां कळटा की देवाचें उतर करपाक आमकां खूब त्रास भोगचे पडटा. कित्याक जेन्ना आमी संवसाराच्यो खबरो कोत्ता, हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो कोत्ता, हें आमचें सदांचें जालां. हें संवसाराचें काम जालां. हें जें उलयतात आमी कोणाकूच तें वायट लागना. पूण जेन्ना देवाचें उतर कोण सांगता, बरी खबर सांगता जेजूची, तेन्ना लोक तांचे आड येता, तांचे विरुद्ध वेता आनी सगळें वायट करूंक पावता. आनी जेजू म्हणटा जो लोक हें वायट कोत्ता तांकां हें करपाक कितें कारण तें? जेन्ना देवाचें उतराची परगडणी जाता आनी जें देवाचें उतर कोण परगडटा, तेन्ना जो लोक आयकता त्या लोकांक कित्याक इतले त्रास जातात, कित्याक तांकां वायट लागता? कित्याक हें जें देवाचें उतर जेन्ना ते आयकतात तेन्ना तांचे भितर, तांच्या अंतस्करणा भितर, तांच्या काळजा भितर, तांच्या मना भितर जें सगळें बरें ना देवाचें, तें तांकां बदलपाक हें देवाचें उतर तांकां चॅलेंज कोत्ता.
आनी जेन्ना तांकां हें उतर जें परगट केलां तें चॅलेंज करता तांकां बदलपाक, तेन्ना लोक कितें म्हणटा, हो आनी कोण आयला आमकां सांगपाक, आनी ताचे विरोध वेता. पूण थोडो लोक हा जो देवाचें उतर आयकोन चोत्राय घेता देवाच्या उतराचेर, आपलें मन बदलता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना देवाच्या उतराची परगडणी जाता, कोणूय देवाचें उतर परगडटा, तेन्ना दोन वस्तू जातात. लोक थोडो जो हा खरेंच तें उतर आपल्या काळजान घेता, मनान बदलता आनी जेजू फाटल्यान जेजूचे पाटलावदार जातात. पूण थोडो लोक जो हा तो बदलूंक तयार ना, आनी देखून ते ज्या लोकांची देवाची उतराची परगडणी करतात तांचे विरोध वेतात, तांकां वायट करूंक चिंतात आनी सगळें देंवचारांचें काम ते करूंक पावतात. आनी जेजू आमकां ह्या शिवर्थमानान आपल्या शिसांक पयलेंच सांगून दिता की असल्यो घडण्यो आसतल्यो, असल्यो वस्तू जातल्यो फुडें तुमच्या जिवितांत, पूण तुमी कसलेच भिरांत दवरी नाकात. कित्याक जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचे भितर येतलो, तो तुमकां घोटाय दितलो, तुमकां धीर दितलो, आनी तुमी त्या पवित्र आत्म्याच्या उदेशी ते देवाचें उतर परगट करा. आनी दुसरे भाशेन सगल्या लोकांक तुमी तें देवाचें उतर दिवन तांकां जोयत जिवीत, फकत ह्या संवसारान न्हय पण ह्या संवसारा उपरांत जेजू बरी रावपाक. देखून ह्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, आमी समजूंक जाय तें की तें परगडट्या त्या मनशाचें उतर न्ही, तें देवाचें उतर. जेजू आमकां उलोवंक सोदता, जेजू आमचे कडेन उलोवंक सोदता आनी आमकां आमचें मन, आमचें काळीज बदलूंक तो आमकां योजिता. देखून भाव भयणीनो, आयज आमी कितें करूंक जाय? आयज तें देवाचें उतर जें आमी आयकलां ताचेर आमी नियाळ करया, तें चोत्रायेन आयकोया आनी आमचें मन बदलून जें जेजून सांगलां त्या प्रमाणे आमी करुया. तुमकां सगल्यांक आयज आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव एकदम एक बरो दीस आवडयतां आनी हांव समजतां की तुमी हें देवाचें उतर जें सदां दिसपट्टे दीस आयकतात तें तुमच्या मनान, तुमच्या काळजान तें नियाळ करून तुमचें जिवीत तुमचें बदलता. आनी हांव तुमकां खरेंच एक जेजूचें एक जोयतीवंत जिवीत हांव तुमकां आवडयतां. भाव भयणीनो, तुमकां हांव एक बरो दीस आवडयतां आनी फाल्यां परतून तुमचे कडेन उलोवपाक हांव परतून तुमकां एक रेकॉर्डिंग करतलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.